पयला की आतां कामुर्ले हांगासर चिखले ग्रावंडाचेर कितें कुत्र्याक जळयलो हेचेर कशे तरेन आतां सी दिस हॅज बीन हॅपनिंग व्हेरी कॉन्स्टंटली आणि ह्या इतल्या एरियेन कामुर्ले आणि आता हे चिखली दिस इज द सेकंड केस. नॉट ओन्ली दिस मच बट ऑल ओवर गोवा वी आर सीइंग फाटल्या थोड्या दिसांनी कंटिन्युअसली अशे केसीस जायत आसा कॉन्स्टंटली वेदर वायल्ड लायफ वेदर डॉग्स स्पेशली इवन वायल्ड लायफ you've seen the python case and all. I don't know what to say honestly. I just cannot process. I don't know what kind of psychopaths we have in our society to do something like this because ताका सुण्यांक बांदून घातला ताज्या गळ्यान चेन आसा कळटा कपडो कसो आसा ताजेर ताका कार्डबोर्ड बॉक्सानूय बी हांगा हाडिल्लो की हांगा हाडून मागीर जळयला ताका हांगा मारला की मारून हाडिल्लो वी हॅव nothing right now. The police will have to investigate but this is very heartbreaking. I don't think I'm in a situation to tell you anything also right now because these are now back-to-back cases and it is very very upsetting. आणि our law is, I would just say की law खूप weak आसा. No matter how much we are trying, implementation जायना की कितें म्हाका खबर ना लोकांक मातूच भंय उरूंक ना. यू कॅन इमॅजीन इफ जनावरां वांगडा लोक अशे बिहेव करता जाल्यार अशे क्रिमिनल्स फुडें कितेंय करूं शकता. आणि अशें न्ही की जनावरांच्या लायफान कांयच किंमत नासता. डुईंग समथींग लायक दीस विथ अ व्हेरी इनोसंट लायफ इज नॉट ओके. आतां आमकां अजून कांयच खबर ना हें कोणें केलां तें बट हुएवर हॅज डन दीस shame on you. I don't think people like this should have a right to live honestly because I'm very frustrated with this. This is happening back to back and all we do is आमी FIR फायल करता चार्ज शीट जाता कोर्टान केसी वता आणि फायनली नाव आय फील लायक कांयच जायना बिकॉज ताका लागून आय फील लोकांक भंय ना. But remember there is someone up there who's watching how psycho and how crazy you people are and you're gonna pay for your sins. That's all I can say for now and no matter what we'll find you. Whoever has done this, shame on you. You shouldn't be living on this planet and we'll find you no matter what. We'll find you. एक्शन जावंक जाय तेजेर कितें एक्शन जावंक जाय अकॉर्डिंग टू मी सी डोंट डू समथींग अशें कितें तरी करूं नाका जें तुमच्या वांगडा जाल्लें तुमकां आवडचें ना. सो इफ कोण तरी मनीस कोणा वांगडा इतलें क्रुअल कितें तरी करता न्ही दुसऱ्या लायफा वांगडा जाल्यार आय फील की तांच्या वांगडा तेंच जावंक जाय जें ते दुसऱ्यां वांगडा करता. सो नाव ऑब्वियसली आमी लॉ आमच्या हातान घेवं शकना एंड वी कॅनॉट डू थिंग्स लायक दॅट. सो दॅट्स वाय म्हाका दिसता वी नीड स्ट्रॉंगर लॉज. तांकां जेल जावपा जाय. If it was someone like me, I would just hang these people to death. That is what should happen with them. But आमच्या country it is very difficult. हांगा literally rapist आणि murderers सुद्धा free वता after a few years तांकां bail मेळटा. So I just feel की जे तुम्ही दुसऱ्यां वांगडा करता सेम थिंग तुमच्या वांगडा जावंक जाय. ताका उजो लायला ऑब्वियसली जितो आसतनाच पेटयता ताका ना जाल्यार मेलो पण हिंगा एक दाणो आसा पळय तो दाण्याकूय उजो आहा आनी मे बी हो दाणो बी यूज केला आसतलो. पळय हांवें दिसान दीस लोक हांव नको कितें जाता तेंचेर देंवचार येता काय कितें जाता आनी कसलें फ्रस्ट्रेशन आहा तेंचें ते जनावरांचेर काडटा. हें आतां कितें जाल्लें कांयच कळना. केसी चालूच आहा आनी हें पळय आतां हे आतां कोणें कळलो कोणें पेटो घुलपयला तो ना कोणाचो कितें तें अजून कांय कळना पूण आमी पुलिसांक आपयल्या आनी पुलीस येवन कितें पंचनामा करून मागीर फुडलें कितें आहा तें प्रोसेस करतले. तुमकां कशें कळलें डॉक्टर? म्हाका फोन येयलो कार्तिकाचो आनी कार्तिकान म्हाका सांगलें अशें अशें जालां हिंगासर म्हणून. सो मागीर हांव सोमतो हिंगा येयलो पळोवपाक आनी बट तेन्नाच्यान ऑलमोस्ट म्हणजे उजो चालू आशिल्लो. ना उजो नासलो कांय चालू नासलो फूल. केन्ना पेटयलो हय कितें रिसंटली? पळय आयजूच जाला कित्याक पळय तेजे भितरले जे इंटेस्टायन बी आहा न्हू म्हणजे फ्रेश आहा लायक फ्रेश आहा. 2 वरां पयलींची जाला जाल्यार वास मारतलो आसलो. म्हणजे 2 वरांच्या भितरची गजाल ही आतां ना 2 वरां न्हू मे बी दनपारां नाजाल्यार इवनिंग 4-5 o'clock अशें बी जाल्यार आसतलें. कितें आतां हेचेर कशें तरेन एक्शन पळयतले? आतां आमी अननोन जाल्यार अननोनाचेर आमी FIR फायल करतले. समज कोण आमकां मेळना जाल्यार अननोनाचेर करतले आनी मागीर पुलीस काय आहा ते तेंचें काम करतले शोध लावपाचो. कितें दिसता खंय तरी आमी पळयता की फ्रिक्वंटली अशी क्रुएलिटी जायत आसा. फॉर वॉट रिजन? फ्रिक्वेंटली जाता आनी हांव नको लोकांक कितें जालां तें कितें दिसता हांगासर कितें घेवन उलपयला?
कपडो आहा तेजेर एक ओके तेजेर एक कपडो आहा मे बी कपडो घालून तेजेर पेट्रोल वतयला जाल्यार कितें केला पाय बी बांधलेले आसा सो ते पाय बांधलेले आहा So, पाय बांधलेले आहा? हय पाय बांधलेले आहा ते फाटले पाय बांधले आहा सो पुलीस येतले आनी ते आतां पोस्टमॉर्टम करता तेन्ना कळटलें कॉज कितें दाणो आमकां एक दिसना का तसो दाणो आहा मे बी ताका उलपाच्या बदले दाणो घेवन मारला जायत सो ते वेपन म्हणून यूज केला आसतले सो आतां पुलीस पावले ऑन द स्पॉट तुमची मागणी पुलिसां कडेन कितें लास्ट टायम आमी पळयला की खंय ना खंय FIR जाली खरी म्हटल्यार 200 रुपयाक सोडले गेले सोडले आनी हांव कितें म्हणटा असले हेजेर न्हू मातशें स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय मातशें स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय कित्याक जे मेरेन पुलीस स्ट्रीक एक्शन घेयना न्हू लोकूय हे लायटली घेतले कायदो कसो तरेन चेंज करपाची गरज आनी इवन आतां पळय ते म्हणटा 200 येवन सुटले न्हू फाटल्यार तेजेर म्हणून कारवाय जातलीच तांकां म्हणून कोर्टान येवंकूच जाय फुडें कितें आहा ते मागीर जज हे करतलेच पण आतां जेन्ना कंप्लेनी येता तेजेर स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय म्हाज्या हिसपान म्हणजे अशें मन जातीची किंमत फक्त 200 रुपया तशेंच जालें म्हणूंक शकता ह्यो आमचो इंडियाचो लॉ जाल्यार आमी कितें करूंक शकता लॉ सेंटर करूंक जाय कितें आयडेंटिफाय जाला कोणाचो पेटो बी कितें कांयच आयडेंटिफाय जावंक ना खाली आमकां जेन्ना कळलें आमी आतां स्पॉटार येयले इतलेंच अशें स्ट्रीट डॉग बीन मिसींग बीन सद्या कितें अशी कंप्लेन बीन पावल्या ना स्ट्रीट डॉग ना अजून पळय एक्चुअली थोडे ग्रुप्स आहा तेजेर मिसींग डॉग्स येते ते कंप्लेनी आसा पळोवपाक तो म्हाका दिसता ब्रीड डॉग कसो दिसता तो ते फर मातशे ब्रावनीश आहा सो मे बी जर्मन शेपर्ड आसूं शकता पूण पॅट डॉग हो हे कम्युनिटी डॉग न्हू पॅट डॉग कोणाचो पोसलेलो डॉग हे 100% पोसलेलो पोसलेलो 100% कोता पोसलेलो कित्याक जे मेरेन तेजे लेव आहा ते चेन आहा पोसलेलोच आसूं शकता ओके सो आतां फुडलें कितें काम आहा तें पुलिसांक करून तुमचें कित्या खातीर अशें कुत्र्यां कडेन जनावरां कडेन जाता हे मोर देन 2 टायम्स आमी पयल्ले आसा आतां कामुल्लेत एक जाले हे सेकंड तेच्या पयलीं जाले ते कांदोळे सोरपाक मारलो पायथन जो आवडो आपलो रानान वयतालो आतां हें सगळें कित्याक जाता लोकांक अवेरनस ना बाबा की रूल स्ट्रिक्ट आसा म्हणून कळ्ळें न्हू हेचेर अवेरनस करपाचें काम मिडियाचें आसता ते तुमी करता आमी पयल्ले आसा सो हेचेर आनीक जावपाक जाय गव्हर्मेंटा सायडींतल्यान की बाबा अशें करपाचें न्हू हे कायदे स्ट्रिक्ट आसा आनी हितून तुमकां जेलूय जातली अशें जावपाक जाय आतां हे अननोन आसा सो आमकां आतां कांय करूं बट शकना तुमी जेन्ना हांगासर येयले हय. तुमी फर्स्ट पर्सन टू ना आमी First person to- आसले ना फर्स्ट पर्सन न्हू हांव कित्याक म्हाजे पयलीं येयल्ले आसतले कोण व्हिडियो बी काडले सो तांकांय आतां इन्फॉर्मेशन ना की बाबा ते फुडें दिवपाक जाल्ले म्हणून ओके म्हाजे पण जाल्यार कितें सिट्युएशन कितें आशिल्ली ही सेम सिच्युएशन अशेंच आशिल्लें? बिफोर आय रिच्ड सो हेच सिच्युएशन आसा जे आतां आसा पळय तेच तशेंच आसले सेम Okay. कोणी हांगा हें करूंक ना मे बी ते एक्शन जावनी म्हणून करूंक ना जाल्यार खबर ना कितें दिसता सरावंडींग अशें लायक सस्पेक्टेड हे आतां कार्डबोर्ड बी दिसता तुमकां हो एक कार्डबोर्ड आसा पळय हो एक आसा तो लाकूड आसा हांगा कोणी पियन बिवड हांगा भुरगे खेळटात सो एक पयलींचे आसूंक शकता ओके मात हो सीन खूब हे आसा लायक क्रुअल लायक यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट क्रिमिनल मायंडसेट ऑफ द पर्सन कितें तिडक काडलो अशी हय दिसता तशेंच कशें आसा हे येयल्या पयलीं हांवें म्हाज्या सुपेरियराक इन्फॉर्म केल्लें आसा हेच्या बद्दल साहेब येता हांगा ते कितें आहा ते फुडलें एक्शन मागीर ते कंप्लेनंटाच्या हे करून घेतले सर एज अ पुलीस ऑफिसर तुमकां कितें दिसता कितें जावपाची गरज आसा कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की कोलवळे कामुले हांगा गव्हर्मेंटाच्या हेच्या प्रमाणे केला न्हू ते फायन कितें आसा ती लायबल केला तेका ते आमच्या हातीन काय ना न्हू ते पॉलिसीज न्हू पॉलिसीज पण कायदो कसो तरेन चेंज जावंक जाय तुमकां दिसता हांव काय सांगू शकना तूं साहेब येतलो साहेबा कडेन उलय पळय इन्क्वायरी चालू आसतली इन्क्वायरी करता कितें आहा तें पळयता आनी हें करता पण तुमी जेन्ना आतां स्पॉटार पावले कितें सद्या सिट्युएशन कितें आहा कशी कितें सद्या दिसता कोणी कितें केलां तें आमकां खबर ना पळोवया सद्या आतां बॉडी शिफ्ट करता तेजी आनी पोस्टमॉर्टम करून मागीर कळटलें कितें तें आनी फुडली मागीर इन्क्वायरी चालू आसतली तुम्ही पळयतात GNH। माजी आपको ना सरप्राइज देना था। इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है। हाँ माँ और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।